म्हजें नांव शेख बशीर अहमद. हांव प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ ऑल गोवा मुस्लिम जमात. आयज जावन आसा आमचे बकरीद ईद उल अधा, जी आमी व्हडल्या खुशयेन मनयता. हांव आयची ईदाची पदवी आमच्या सगळ्या गोंयकारांक भावांक दिवन खुशयेन ईद करपाचे हांव एक मॅसेज दिता सगळ्यांक. ही ईद जी आसा आमचे हजचो म्हयनो आसा, तो हज आमचे कंप्लीट जाला आनी तेज्या उपरांत आमी एक्चुअली ईद करता. ईद जी आसा आमची ही एक सॅक्रिफायस आसा, एक कुर्बानी आसा. एक आमी कुर्बानीची ईद म्हणटा. कुर्बानी म्हटल्यार सॅक्रिफायस जे आमी आमच्या कडेन दवरून आमचे जो कितें म्हणटा आमचो टायम जावं, आमचे एक जानवर जावं, जे आमचे एक जे कोण आमकां आवडटा पळय ते जे आमी सॅक्रिफायस करता पळय त्या हिसपान आमी हे सॅक्रिफायस करून आमची ही ईद करता. आमकां गव्हर्मेंटान खूब हेल्प केल्लो आसा. हांव आमच्या सीएम प्रमोद सावंताक थँक्यू म्हणटा की तेणें आमकां जी कुर्बानी करपाक आमकां आमचे जे फोंड्या उसगांव 30 हॅबिटॉट जे आसा थंय तेणें फूल आमकां फॅसिलिटीज दिल्ली आसा. आनी हांव आमच्या लोकांक सगळ्यांक मागता की लोकांनी खंय अगर कुर्बानी करपाची आसा जाल्यार हेवटेन थंयच्यान कुर्बानी करपाची ना, हॅबिटॉटान वचूनच थंयच करपाचें आनी सगळे शांततेन रावपाचें. कितें गोवा जो आसा पळय एक आमचो एक पीस लविंग स्टेट जो आसा, फूल हिंदुस्थानान न्ही फूल वर्ल्डाक गोवा फेमस आसा. कित्याक पीस एंड हार्मनी आमची हांगा जी आसा. खुबशे लोक आसा जी आमची पीस एंड हार्मनी डिस्टर्ब करूंक सोदता. तर आमच्या भावांक सांगता आमचे सगळे जे आसात तांकां की बाबा तुमी ही पीस एंड हार्मनी डिस्टर्ब करपाक वचनाका, लोकांक दुखता तशें करनाका आनी आमच्या शेजाऱ्यांक सगळ्यांक बऱ्या भशेन रावन आमी बऱ्या भशेन ही ईद आमी सेलिब्रेट करपाची. हे 2 उतरां सांगून हांव म्हाजें स्पीच जे आसा कंप्लीट करता. एक तरी आसतना आनी एक फाटी आमच्या सगळ्या वटेन आनी आमच्या एसोसिएशन ऑल गोवा मुस्लिम जमाताच्या सायडीन हांव आमच्या फूल गोंयकारांक फूल हिंदुस्थानाक ईद मुबारक म्हणटा आनी बऱ्या भशेन आमी ईद सांबाळचे आनी ईद करचे. थँक्यू वेरी मच.